ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಮ ಮರೋಳಿ ಸಬಿತಾ ಕಾಮತ್ ಮಂಗಳೂರಾದಕೊಂಡು जून 5 वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. ह्या एनवायरमेंट डे बद्दल एक दोन विचार आमकां गुप्त आशिल्ले. एक भाशण, एक पद कसलेंय कोणी म्हणून आमगेल चॅनल चेन्नईचे सुरेश मामान म्हाका सांगिल्ले प्रमाण हांव म्हाजी नेचरा बद्दल म्हणजे प्रकृती हाजी बद्दल एक हांवें पद बरयलेलें आसा. तशें हांव ताका राग घालनात म्हणटर आसा. नेचर म्हळ्यार आमची प्रकृती आमकां सगळे जिवना जाय जाल्यार पुराय संपत्त ती दिता. जाल्यार कसं जालां म्हण राजकाळी आमगे मनशा स्वार्था निमित्ती ही प्रकृती नाश जातर आसा. तांगेल स्वार्थकी तांगेल ती प्रितीकी म्हाका गोतना जाल्यार प्रकृती नाश जावन ती आमकां कितली अगत्यस म्हणून तिगेल ते हाजेर आमकां कळटा. ते नाश जाल्या निमित्त आमी कितली कश्ट भोगता आसाची मनशां आमी ते तशें करूनच म्हणल्यार एक म्हाका एक इच्छा मना येवन हांवें प्रकृती बद्दल एक पद बरयलेलें आसा. आतां तुमी हें पद आयकाचें. ह्या पद्याचें हेडिंग आसा प्रकृती म्हळ्यार नेचर म्हणून. प्रकृती तूं भारी चंदी, प्रकृती मना आनंदी, प्रकृती तू भारी चंदी, प्रकृती मना आनंदी, प्रकृती तू भारी चंदी. देवान दिली आमकां ही सृष्टी, देवान दिली आमकां ही सृष्टी, सकडाल खातीर ही तागेली दृश्टी, सकडाल खातीर ही तागेली दृश्टी. मनशाक स्वार्थान जाता हाजे नाश, मनशाक स्वार्थान जाता हाजे नाश. भोगता तो कष्ट अहर्निश, प्रकृती तू भारी चंदी, प्रकृती मना आनंदी, प्रकृती तू भारी चंदी. अतिवृष्टी अनावृष्टी जतना, अतिवृष्टी अनावृष्टी जतना, जाता सर्व नाश जनधन, जाता सर्व नाश जनधन. जाल्यार मनशाक येना इत्याक मन, जाल्यार मनशाक येना इत्या मन. प्रकृतीची आमकां जीवन धन, प्रकृती तू भारी चंदी, प्रकृती मना आनंदी, प्रकृती तू भारी चंदी. सकड करा होची निर्धारो, सकड करा होची निर्धारो, प्रकृति का वंचोचो निर्धारो, प्रकृति का वंचोचो निर्धारो. सस्य राशि आमकां मूलाधारो, सस्य राशि आमकां मूलाधारो. तिगेल कृपेन जाता चमत्कारो, प्रकृती तू भारी चंदी, प्रकृती मना आनंदी, प्रकृती तू भारी चंदी. प्रकृती मातेक जय मोन्या, तिगेले चरणारी माते बक्षुन्या. प्रकृती मातेक जय मोन्या, तिगेले चरणारी माते बक्षुया. तिगेले स्मरण आम्ही कोर्या, तिगे
आम्ही कोया जीवना तू आम्ही धन्य जाऊया, जीवना तू आम्ही धन्य जाऊया, जीवना तू आम्ही धन्य जाऊया. प्रकृती तू भारी चंदी, प्रकृती मना आनंदी, प्रकृती तू भारी चंदी. ಧನ್ಯವಾದ. आमगे चॅनल चेन्नईच्या सुरेश मामानं मागे अवकाश दिलेला का सगळ्यांक आभार जाणस.